कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्ही ह्या प्रकरणांची खोलायेन चौकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. कॅश फॉर जॉब प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसात. आयले दिसा नवी नवी नांवां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक जाल्ली आसा. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चिनळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केलो. हे प्रकरणात गोय पुलिशेच्या गुन्यां फाटल्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावीत दीपिकावर्मा.com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यात. पिर्डी साखळेच्या लोकांक फाटल्या 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्या घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळून मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान साज उजेदी आर्यलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतात वचून प्रदूषण वाढिल्ल्यान ग्रामसभेत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हणून लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडले. देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचे आनी कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली.
घरपट्टी आणि व्यावसायिक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली मळकणीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी वाडयल्या म्हणून थळाव्या लोकांचो आरोप. पंचायतीन घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. सांताक्रूज पंचायतीचे ग्रामसभेत आयतारा वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. कसल्या तरी भलत्याच विशयावेल्यान माफी मागूंक ना म्हणून ही ग्रामसभा ऐन वेळार रद्द केली. ग्रामसभा रद्द जावचे पयलीं बाजार संकूल, पंचायत घर आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाल्ली. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांचे रॅलीचे तिसरे दिसाक उपरांत प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयांत बिरसा मुंडांचो एकूय पुतळो ना, तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकार हांणी बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन केली. तळगांवां केटीएम दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको दिलो. ह्या अपघातान नेपाळचो क्लूम दर लामी हाका मरण आयलें, जाल्यार तांच्या फाटल्यान बशिल्लो विशाल घरती हाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचो आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्या सी क्लास बार अँड रेस्टॉरंटात कामाक आशिल्ले. ओडिशेच्या दर्यादेगेर भारतान पयल्या लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक मिसायलाची यशस्वी चाचणी केली. हे हायपरसॉनिक मिसायल वेगवेगळे पेलोड भरपा खातीर डिझायन केला. ह्या मिसायलाची रेंज 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा.
भारता खातीर हो एक इतिहासीक खीण आशिल्ल्याचें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ट्वीट करीत म्हणलें. ह्या क्षेत्रांतूय तंत्रगिन्यानाची प्रगतशील वाटचाल करपा खातीर अशा तरेचे प्रयोग म्हत्वाचे आसात अशेंय तांणी आपल्या ट्विटांत म्हणलां. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेक आतां कांय दीस उरिल्ल्यान प्रचार निमण्या पावण्यार पावला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच गोंयचे हेर मंत्री महाराष्ट्रांत नेटान प्रचार करतना दिसतात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा आनी आयतारा लातूर तशेंच पुण्याच्या विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केलो. मुख्यमंत्री सावंत हे स्टार प्रचारक आशिल्ल्यान विविध वाठारांत म्हत्वाच्या घटकांकडेन संवाद सादपात सयत ते प्रचार सभा घेतात. संभाजीनगर, पुण्यात आनी उद्योजकांकडेन संवाद साधलो तशेंच वेरूळच्या ज्योतिर्लिंग श्री घृणेश्वराचें दर्शन घेतलें. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरणाक गाजतात. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. पाच जून 2024 ह्या दिसाक संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सुरवात केल्ल्या एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत आयज मेरेन 1 अब्ज झाडां लावपाचो विक्रम पुराय जाला. वाडट्या ग्लोबल वॉर्मिंग तशेंच पर्यावरणाचेर जावपी हेर दुश्परिणामांक तोंड दिवपा खातीर झाडां लावपाची खूब गरज आसा. तेन्ना परत एक फावट 5 वर्सार भारत करपा खातीर सुरवात केल्ले मोहिमेक वांटेकार जावन दर एकल्यान हातभार लावचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. फातर्पा पंचायत वाठारांतल्या वंटे गांवच्या 1/14 उतार्यांत बदल करून कोणे तरी ह्यो जमनी विकपाक काडल्यो. ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसा तशें सांगून लेगीत तांकां काळखात दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरात केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना.
केंद्र सरकारान टोल कर संबंधी महत्वाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाचो फायदो लोकांक जातलो. केंद्रीय रस्तो आनी येरादारी मंत्रालयान टोल कर संबंधी नवे नेम जारी केल्यात. ते प्रमाण 20 किलोमीटर मेरेन टोल रस्ते वापरपी गाडयेकारांक टोल भरचो पडचो ना. ते खातीर तांकां तांच्या गाडयेर ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलायट सिस्टम जाय पडटली. हो नेम पुराय देशांत चालीक लायला. GNSS आशिल्ल्या गाडयांक ही सूट मेळटली. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लामाणी आणि दयाशंकर साहू या दोघा आरोप्यांक जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्हो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिला. कोलवा मैदानाच्या सरभोवतणी घाल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाची फेन्सिंग मोडल्या. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हणून हे फेन्सिंग काडचे तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हणून खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयिल्लेचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारीकर यांची 2024 वर्षाच्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया खातीर आंतरराष्ट्रीय ज्युरीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत जावपी प्रतिश्ठीत चित्रपट महोत्सवा कडेन संबंधित आशिल्ल्याचो भोवमान आपल्याक आसा अशें फिल्म निर्माते गोवारीकर हांणी सांगलें. सिनेमाचो काळा वांगडा सतत विकसीत जायत आसा आनी ही उत्क्रांती पळोवपाक फिल्म फेस्टिवला परस बरी सुवात ना अशें गोवारीकरान म्हणलां. 14 अक्बर, लगान, स्वदेश ह्या चित्रपटांक लागून तांकां नामना मेळ्ळ्या. गोंयचो सोरो सवाय आनी सहज उपलब्ध आशिल्ल्यान आतां सोऱ्याची तस्करी लेगीत व्हड प्रमाणांत जावपाक लागल्या. कर्नाटकाच्या मंगळूर दक्षिण कन्नड भागांतल्या वायट मार्गान सोऱ्याची तस्करी आनी सांठोवपाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. अबकारी विभागान मंगळूरच्या दक्षिण कन्नड भागांतल्या कंबाला क्रॉस कोडियाबॉयल हांगा अबकारी खात्यान छापो घाल्लो. ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी 19.5 लिटर मिलिटरी स्टँडर्ड सोरो, 52.5 लिटराचो गोंयचो सोरो, 3 लिटर कर्नाटकात तयार जाल्लो सोरो तशेंच सुमार 3 लिटर फॉरेन ड्युटी फ्री सोरो, 21.5 लिटर गोंयांत तयार केल्ल्यो बियरी, 3 लिटर कर्नाटकाच्यो बियरी, 1.3 लिटर मिलिटरी स्टँडर्ड बियरी असो सोऱ्याचो सांठो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या म्हालाची किंमत सुमार 1.64 लाख रुपये इतली आसा.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कस्टमर केअर सेवेक फटीची बॉम्ब दवरिल्ल्याची धमकी आयली. बॉम्बाची धमकी दिवप्यान आपूण लष्कर ए तय्यब ह्या आतंकवादी गटाचो सीईओ आशिल्ल्याचे सांगले. ह्या धमकेची माहिती रोखडीच मुंबय पुलिसांक मेळटकीच तांणी आरबीआयचे हे कार्यालय हाय अलर्टाचेर दवरले आनी तपासात ही फटीची धमकी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मुंबय पुलिसांनी कागाळ नोंद करून तपास चालू दवरला. आयुष्मान वाय वंदना कार्ड येवजण सुरू जाल्ल्याच्या 3 सप्तकां भितर 10 लाखां परस चड ज्येष्ठ नागरिकांनी नोंदणी केल्या. हातूंतल्या नोंदणी केल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक मदीं वट्ट 4 लाख बायलांचो आस्पाव आसा. ह्या नोंदणी प्रक्रिये उपरांत 9 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे उपचार सध्या सुरू जाल्यात. जाका लागून 70 वर्सां पिराय आनी वयले 1400 वयन बायलां सयत सुमार 4800 परस चड ज्येष्ठ नागरिकांक लाव जाला. फाटल्या एका वर्सांत सावार डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्यात. आता ह्या सगळ्या फाटलें कारण एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. भारतांतूय सावार डेंग्यू केशींची नोंद जाल्ली. ह्या वाडट्या डेंग्यू केसींचें मूळ कारण बदलते हवामान आशिल्ल्याच्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला. काळजाचें दुयेंस आशिल्ली व्यक्ती खासा करून हवेच्या प्रदूषणाक तशेंच उण्या दर्जाच्या हवेक लागून जावपी परिणामाक बळी पडूं शकता अशा अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. हवेच्या प्रदूषणाक लागून काळजाचें दुयेंस, दमो तशेंच हेर श्वासोश्वासाची दुयेंसां आशिल्ल्यांक भरपूर प्रमाणात त्रास जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना शक्य त्यो अशा परिस्थितींत ह्या दुयेंतींनी स्वताची काळजी घेवपाची खर गरज आसा. नागरिकांचो आधार आणि पॅन कार्डाची माहिती लीक करपी वेबसायटी सरकारान ब्लॉक केल्यात. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान ही संकेतथळां ब्लॉक केल्यात. आधार कायदो 2016च्या कलम 29 खाला आधार कार्डाची माहिती भौशीक प्रदर्शना खातीर उपलब्ध करून प्रतिबंधांचे उल्लंघन करपी संकेतथळां आड भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटीन कागाळ दाखल केल्या. संबंधित वेबसायटीच्या मालकांक गरजेचे बदल करून कृती करपाक सांगल्यात.